सोर्वेस्पराचो सांगात नासतना तूं कितेंय करशी. सोर्वेस्पर नासतना तूं कसलोय तूं निर्णय घेवशी. सोर्वेस्पर नासतना तूं जंय खंय तूं वयशी. तो ना जाल्यार तुज्यान कसलोच फायदो पडूंक जावचो ना. ते पासून आमच्या जिवितांत सोर्वेस्पराची इच्छा जाणा जावची. सोर्वेस्परा कोणें मागणें करचें. सोयतान थिंगा चड करून कितें करता तुमी जाणाव. तुजे वरवीं सगळें करूंक दितलो, सगळें करूंक जातलें, पूण तुका तो मागणें करूंक दिवचो ना. कित्याक जरी तर तूं मागणें करशी, सोर्वेस्पराची खोशी तुका कोमतली. मागणें करीत जाल्यार सोर्वेस्पराचें बोल तुका मेळटलें. मागणें करीत जाल्यार सोर्वेस्पराचो आदार तुका मेळटलो. आयज काल आतां मोबायल फोन येयला म्हणून ऑफकोर्स हांव तांचे विशीं तुका सांगतलो मागीर. आतां पळय चोर पळय थिंगा कोणाचें चोरी करूंक वचोंक जाय पळय तेन्ना सेलफोन नासले तेन्ना पळय तेन्ना ते चोर कितें करताले पळय ते घरांत तर टॅलिफोनाचो वायर आसा जाल्यार ते थिंगासोर कातोरताले. पळय कम्युनिकेशन सिस्टम आसा तें कातोरता. कित्याक पळय जरी तो चोरांक पळय ते दोनी पळयत जाल्यारूच तो मालीक थिंगा फोन करून पुलिशींक आपयतलो. पुलिशींक तो सांगतलो ह्या भाशेन आमच्या घरांत पळय जरी तर ताजें कम्युनिकेशन सिस्टम तो सारकें आसा जाल्यार तो पुलीसवाल्यांक तो ती खबर दितलो आनी आमकां जी चोरी आमकां करूंक जाय पळय ती आमी करूंक पावचे ना म्हूण ते कितें करता कम्युनिकेशन लिंक कातरून उडयता. मोगाच्या भावा भयणांनो मातशें तुमी ध्यान दियात. आमचे जिविता बरोबर फेव करता. आमची बेसांवांचें नाश जावचें पासत. आमचे फामिलीचे जिविताचेर तर तो आक्रमण करता जाल्यार तो सगळेकीन पयलो कितें करता तुज्या मागण्याच्या जिविताचेर आक्रमण करता. जरी तर तुज्या जिवितांत थिंगा मागणें उणें जालें जाल्यार तुवें सजमोंक जाय. सोयतान थिंगासोर कसली तरी मांडावळ करता तुज्या जिविताचें नाश करपाक, तुजे फामिलीचें नाश करपाक आनी तुज्या भुरग्यांचें नाश करचे खातीर. तो वाट पळोवन आसा त्या पासत. तुजें मागण्याचें जिवीत जावचें न्हू म्हणून कम्युनिकेशन तो कातरून उडयता. जरी तर आमचें मागण्याचें जिवीत उणें आसा जाल्यार थिंगा कितें तरी भिरांत आसा हें सोत जावन आसा. फोन काम करिना, फोन काम करिना, फोन काम करिना, फोन काम करिना, वो फोन कित्याक काम करिना. आनी केन्ना तरी पळय थिंगा भायलें वातावरण सारकें वचना, खांबे सोकला पडटात, फोन सारकें काम करिना तें दुसरें. आतां पर्यंत फोन काम करतलो देरेपेंतूच तो कट जालो जाल्यार भायर तुका कितें तरी आवाज येता, भायर तुका कितें तरी दिसता कितें चलता म्हणून जाल्यार वो तुवें सजमोंक जाय. फोन कट जावंक ना. कोणें तरी कट केला. कोणें कट केला? चोरपाचो आसा तो. तांचे लागीं जें गिरेस्त आसा पळय तें सगळें थिंगासोर लुटचें पळय ताणें कातरला. तुजे फामिलीचें लुटूंक, तुजे कडेन गिरेस्त आसा तें चोरूंक, तुजे लागीं सगळें आसा पळय तें चोरूंक, मोलादीक ओत्मिकाय तुजो कॅरेक्टर लुटूंक आनी तो विबाड करूंक सोयतान ताणें मांडावळ केली आसा ते पासत. आयज तुज्या जिवितांतलें तें कम्युनिकेशन मोडून दिलां. सोर्वेस्परा कडेन तुका उलोवंक दिना. सोर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तुका दिमी म्हणूंक दिना. तुका तो मागणें करूंक दिना. मागण्याचें जिवीत नासतना जरी तर तूं तसलें जिवीत तो जेता जाल्यार भावा भयणांनो आयकात कितें तरी वायट जावचें आसा. सोयतान कसले तरी मारकांत आकांत तुज्या जिवितार हाडचो आसा. खंयतान कशें येतलें तुमकां खबर ना. तें येवंक काडना जाल्यार तें तुका लागीं पावचें न्हू म्हणून सोयतानाचें पळय तें आक्रमण तुका येवचें न्हू म्हणून मागणें करचें. मागण्यांनूच सोयतानाची सगळी मांडावळ तुमच्यान मोडूंक येता. हांव मागता तुमी सजमता म्हूण. आतां आमी त्या वडीन पळोवया. पवित्र पुस्तकान आमी पळोवया सामुएलाचें दुसरें पुस्तक वड 15. तेन्ना दाविदाक ही खबर पावली. एबसलोमाचो मनीस अहितोफेल सांगाता बरोबर कारस्थानान मेळटो घेता. दाविदान म्हणलें सोर्वेस्परा अहितोफेलाची बूद तूं उपयोग कर. अहितोफेल कोण तें तुमी जाणा. दाविदाक पळय एडवायस दिता पळय तो मंत्री तो. दाविदाक सोडून दाविदाक मारूंक आतां अबसलोमा सांगाता जाला. हे दोगांनी एकठांय जावन दाविदाक मारपाक मांडावळ केल्या. दाविदाचेर आतां आकांत येवचो आसा. दाविदाक आतां मारचें आसा. दाविदाक मारपाची थिंगासोर तांणी ती मांडावळ केला. आतां तितूंतल्यान तो एक अहितोफेल. तांच्या त्या मांडावळींतल्यान थोडो भाग आतां हांव वाचता. 17 सुरवातीची थोडी वोडयो. ह्या उपरांत रोखडेच अहितोफेलान अबसलोमाक सांगलें, फौजेंतले 12,000 सैनीक म्हाका वेंचून काडून दी
आयजूच राती हांव दाविदाचे फाटीक लागतलो, तो थोकलोलो आनीक निदारी आसतना हांव ताचेर आक्रमण करतलो आनी ताचे भिरांत हाडटलो. ताचे सांगाती पळापळ करतले. हांव फकत राजाचो जीव काडटलो आनी हांव सगळ्या लोकांक तुजेशी पळत हाडटलो. हेर सगळो लोक शांती नासतलो. अबसलोमाक आनी इस्रायेलाच्या जाणट्यांक हें सांगणें मानलें. मांडवल. अहितोफेलान दाविदाक मारपाची मांडवल केली. दाऊदाचेर आकांत आयला. दाऊदाच्या जिविताचेर आकांत येयला. दाविदाक आतां जिवेशी मारचो आसा. दाविदान कितें केलें तुमी जाणाव? दाविदान कितें केलें तुमी जाणाव? सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन म्हणलें, बापा म्हाका मारच्या खातीर, म्हजो मर्डर करच्याक म्हाका जिवेशी मारच्या खातीर अहितोफेल आनी ताच्या लोकांनी मांडवल केल्या. बापा हांव आकांताक सांपडला. सोरभोंवतणी आकांत आसा. जिविताचेर आकांताची सावळी आसा. बापा तूं कितें कोत्तोलें हांव नोको. अहितोफेलान मांडवल केला पळय ती काबार कोर बापा, ती विबाड कोर बापा. मागणें केलें. त्या मागण्यान कितें जालें तुमकां खबर आसा? ताका जबाब मेळटा. दाविदाक सलवार कोत्ता. दाविदाक त्या त्रासांतल्यान आनी त्या मांडवल्यान कोणें सलवार केलो? मागण्यांत. त्या उपरांत कितें घडलें? 17 वोड 23. जेन्ना अहितोफेलान पळयलें आपल्याची बूद पाळूंक जावंक ना म्हणल्यार ताजी बूद थिंगा चलोंक ना. उपरांत ताणें आपलें गाडूं तयार केलें आनी उठून तो घरा गेलो. आपल्या शारांत तो गेलो. मागीर आपलें घर थारायेर घालून गोळो घेवन मेलो. अहितोफेल कितें करपाक ताणें केलें? दाविदाक मारची ताणें कोशिश केली. कसली मांडवल केली? दाविदाक मारपाची मांडवल केली. उपरांत दाविदान कितें केलें? मांडवल केली काय? बदलो घेवंक गेलो काय? ना, करूंक ना. मागणें कोत्ता. सोरेस्पोरा अहितोफेल म्हज्याच पुता बरोबर तो म्हाका मारूंक सोदता. बापा म्हाका तूं निवार कर बापा. मागणें केल्या उपरांत कितें थिंगा घडटा? ताजेर येवचो आसता पळय तो आकांत, ताजे जिविताचो आकांत थिंगासोर थांबता. दुस्मानाचे पळय जें चिंतना पळय आसा पळय ते सर्वेस्पराक सांगल्या उपरांत सर्वेस्परान कितें केलें? दुस्मानाकूच काबार केलो. आयज म्हजें आयकता ती बाबा भयणानो, आमचे भितर मागणें उणें जालें जाल्यार आनी आमी दिमेर रावन मागणें करिना जाल्यार मागता हें तुमी जाणा जावचें. हें तुमच्या जिविताक बरें जावचें ना. सैतानाची मांडवल थिंगा आसा. जेजू क्रिस्त आपल्याचे त्या शिश्यांक गेत्सेमनेचे ते बागेंत तुमी ताणेन पडोना जावच्याक मागणें करात. ह्या भाशेन जेजू क्रिस्तान तांकां शिकोवन दिलें. तेणी तिका मागणें केलें? करूंक ना. जाल्यार कितें कोत्ता? बेपरवा कोत्ता. मागणें करूंक ना. परिणाम कितें जालो? जेजू क्रिस्ता पासून जीव दितोले. अशें उतर दिल्लें पळय ते सगळे शिश्य जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता रावचे बोलदेक. सांगलां तें कोत्तोले पळय ताचे बोलदेक. आत्मिकायेची सुरक्षा दवरचे खातीर आपल्याचे सोम्या पासत ताणें जीव दिवचो आसलो. पूण कितें कोत्ता तुमी जाणाव? जेजू क्रिस्ताक सोडून पळोवन गेले. आनी पेद्रू म्हणल्यार मातसो मुखार, खरें म्हणल्यार जेजू क्रिस्त कोण तो? हांव नकळोच. फोट मारता. कित्याक ते जेजू कडल्यान पयस गेले? पेद्रू कित्याक फोट मारता? कित्याक ते जेजू क्रिस्ताक सोडून गेले? जेजू क्रिस्तान तांकां पयलेंच सांगलें पळय, मागणें करात तुमकां ताणेन पडटलें. आतां तेंचेर आकांत आयलो. आकांत थिंगा मांडलेलो आसा. तुमचे आत्मीक जिविताचेर आकांत येयल्लो आसा. तुजी ती गोवायचें जिवीत थिंगासर आकांताक आसा. आमचे एकामेकाचे सांगाता पळय जी सोयरीगत आसा तितून थिंगा आकांत आसा. जागे रावात आनी मागणें करात. पूण मागणें करूंक ना. उपरांत कितें घडटा पळय? जीव दितोले म्हणटा पळय ते शिश्य थिंगासर कितें कोत्ता? पळोवन वेता. आयज आमच्या जिवितान मागणें तर उणें जालें जाल्यार पोत्तून तुमकां उगडास दिता. आकांत थिंगा येवचो आसा. कशें येतोलें पळय तें आमी नोको. पयशांचे बाबतींत ते येयत. एक दुयेंस कशें तें घोडेक येयत. कसलें थिंगासर एक्सिडंटाच्या रुपान थिंगासर घोडे येयत. तुजी शिर्वीस जायत ती वसत ती कशें येयत तें आकांत आमी नोको. पूण थिंगा आकांत तुजी वाट पळयता. भावा भयणी, दिमेर यो. दिमेर रावन मागणें कोर.
म्हाका तुका सगल्यांक थिंगासो तें बरें सुरक्षा मेळटलें. सैतानाची सगली ती मांडवोल मोडच्याक फकत मागण्यांत ती पदवी आसा. 12,000 लोकांक वचोन घेवन हांव दाविदाक मारून उडयता. दाविदाक मारूंक जाय कितले लोक जाय तुमी सांगात. कितल्या लोकांची गरज? 12,000 लोकांची. कितें म्हणटा इतोपेल? 12,000 लोकांक घेवन ताका मारतलो अशें म्हणटा. मारलो काय? 12,000 लोकांक व्हरोन थिंगा दाविदाक मारूंक पावलो काय? 12,000 लोकांक सगळ्याकीन दाविदान धाकटुलें मागणें केलें पळय तेंच चड बलिश्ट जालें. हें सोज म्हळ्यार कितलें बरें जावचें. हजारो लोकांनी पळय थिंगासर आक्रमण करते ताजें व्हरतें. एक मनीस जेन्ना आपल्याचे दिमेदोन मागणें करता ताका थिंगासर ती सुटका मेळटा. आनी अशेंच घडलें. तुजें मागणेंच तुका सुरक्षीत दवरतलें म्हणजे भाव भयणानो. तुजें मागणेंच तुजे फॅमिलीक गोट करता. तुजे मागण्या वरवीं तुजे थिंगा फामील गोट जाता. सर्वेस्पराची कितें खुशी आसा पळय तुका ती दाखयतले थिंगसर. लोत एक निर्णय घेता आसतना ताणें मागणें केलें जाल्यार कितलें बरें जावचें पूण करूंक ना. सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरचे बोलदेक. सर्वेस्पराचे मागणें करचे बोलदेक ताच्या दोळ्यांचेर तो भरोसो दवरता. आपल्याचे नदरेचेर ताणें भरोसो दवरलो. थिंगासर आकांत आसा. त्या गोबरान थिंगासर उजो आसा. बायलँड सोबीत सोदोम आनी गोमोरा ताणें पळयले पळय भितर थिंगासर पातोक लिपलेलें आसा. भितर अपवित्रपण लिपलेलें आसा. भितर श्राप लिपोन आसा. तें बिलकूल भायर दिसोंक ना. त्याच नगरांत ताची बायल आनी ताचे दोनी दुयेंक घेवन थिंगासर भायर सरलो. आनी त्या प्रवासान सर्वेस्पर तांचे सांगाता आसा काय? ना. त्या प्रवासान थिंगा सर्वेस्पराची हाजीरपण थिंगा आसली काय? ना. प्रवास करतना तुवें थिंगासर मागणें केलें काय? करूंक ना. त्या नोगरांत गेल्या उपरांत थिंगासर मागणें केलें तें तंबू बांदल्या उपरांत तुवें केलें काय? ना. करूंक ना. कांय दीस पयले कांय म्हयने पयले थिंगासर ह्याच भाशेन अब्राहम मागणें करिनासतना इजिप्टाक तो गेलोलो. ताजो अपमान जालो आनी लोतान आनी ताच्या फॅमिलीन हें सगळें पळोवन तरी आसतना तेंच तरी ताणें उगडास करून लोतान मागणें केलें जाल्यार बरें जावचें. सर्वेस्पराची खोशी नको आसतना आमी शारांत भितर सरत जाल्यार आमचे सांगाता कितें घडचें आमी नको चलया मागणें करुया अशें म्हटलें जाल्यार कितलें बरें जावचें. ही म्हजी उतरां आयकता ती मोगाल भाव भयणानो. मागणें तुजें सोर भोंवतणी एक दुरीक कशें बांदता. मागणें तुजे फॅमिलीक थिंगासर सुरक्षीत दवरता. मागणें तुजे सोर भोंवतणी तुजे फॅमिलीक सुरक्षीत दवरता. थोडे बिझनसमॅन थिंगासर वॉरंटल्यान प्रवास करी. ताजे पळय ते मोलादीक सगल्यो वस्तू आसल्यो ते उंटांचेर घालून ते प्रवास करी. त्या वॉरण्यांत थिंगाचो चोर आनी लुटपी मनीस आसतात. देरेपेंतूच तांचेर आक्रमण करून तांचे मोलादीक वस्तू ते लुटून ते वेता. हो तांचो धंदो. त्या पासो ते सगळे बिझनसमॅन कितें करी आनी चोत्राय धरून ते एक ग्रुपान वेतात आनी तातूंतल्यान एक ओत्मीक मनीस आपल्या फॅमिली सांगाता प्रवास करी आनी त्या दिसा तो न्हिदचे आदीं थिंगासर आपल्याच्या दिमेचेर येवन मागणें करी म्हूण सुमया हांगासर आमकां आदाराक कोणूच ना. असल्या वॉरण्यांतल्यान आमी पासार जाता. चोर येत जाल्यार आनी तर आक्रमण करीत जाल्यार म्हज्यान सांबाळ करूंक जावचें ना. म्हज्यान फामील सांबाळ करूंक जावची ना. आदार नासतली पळय ह्या भाशेन आमी प्रवास करता. सुरक्षीत आनी साल्वार करूपी फकत तूं जावन आसाय. आमचे सोर भोंवतणी तूं सुरक्षीत आमकां दवरतलोय. तूं फकत एकलोच तूं आमकां आमचो बापा. ह्या भाशेन तो मागणें करी म्हजे फॅमिलीच्या सोर भोंवतणी तूं थिंगासर एक दुरीक कशें तूंच बांद बापा. मागणें करून तो न्हिदतालो. एका दिसा ताणें कसलो तरी आवाज आयकलो आनी कितें काय म्हणून तें पळोवन ताचे दोळे उक्ते केल्या उपरांत ताच्या सामकारा थोडे चोर ताकाच पळयताले. ताका आतां सोजमेळी मेवली. आयज आमचें काम जालें. जे येवंक कारूंक आसले पळय चिंताले तेच येयले. म्हाका आनी म्हजे लागीं कितें आसा पळय तें लुटून आतां वयचें आसा तें. म्हजें काम जालें. सारको भिरांतीन कोडून तांकां पळय तो पळयतालो. ताजे सामकाराक पळय ते चोर ते पयस सावन ताका पळोवन म्हणटाले हे हिंगा यो रे. बोबाट मारी. तो भिरांतीन सारको कोडून तो मनीस त्या चोरा लागीं गेलो. आतां 5 दीस जाले पळय तुजे आनी तुजे फॅमिलीक चोरपाचे आमी थिंगासर प्रयत्न करीत आसा. अरे सांग तूं हें कशें तूं कोत्ताय? कितें हांवें केलें काय?
तूं तुजे आनी तुजे फामिलीचे सोर भोंवतणी तूं एक व्हडतें दुरीग मानीत आसाय. ती ओणोत आमच्यान चोडोन भितर सरोंक जावंक ना. इतले थोड्याच वेळाचेर तूं हांगासोर हे थोड्याच वेळाचेर कसो काय म्हणून तूं थिंगासोर दुरीग बांदूंक तयार कोत्ताय. हें तूं कशें कोत्ताय काय? ह्या मनशाक कांय सोजमी काय मेळ्ळो ना. हांवें खंयच्यो ओंटी बांदल्या, खंयची दुर्गा हांवें बांदल्या काय? सारको काय नोको इनोसंट कसो उलयना काय हिंगा. फाटल्या 5 दिसांनी रातचे आमी तुमचे फाटाफाट आसाव. आमच्यान ते ओणोत पार करून भितर सरोंक जावंक ना. तुज्या सोर भोंवतणी व्हडलें एक दुरीग आसा. पूण आयच्या दिसा ह्या ओंटीन थिंगा एर येयल्ली आसा. पूण आयच्या दिसा त्या ओंटीन थिंगासोर एक एर येयल्ली आनी ती पडली म्हणून आमच्या भितर सरोंक जालें. दर एका दिसा तुजे सोर भोंवतणी तूं दुरी कशें बांदताय? आनी आयज तुजे ह्या दुर्गाक थिंगासोर एर कशी येयली? कसली टॅक्नॉलॉजी तूं हांगा बांदताय? तेन्ना तो सोजमलो म्हाजी टॅक्नॉलॉजी कितें पळय ती. आरे सांग रे. मागण्याची टॅक्नॉलॉजी हांव उजार कोत्ता. त्या चोरांक ते कांय सोजमीक मेळोंक ना. आरे तूं कितें उलयताय? वय सायबा, दर एका दिसा न्हिदचे पयलीं हांव म्हज्या दिमेर येता. हांव अशें मागणें करी. सर्वेस्परा म्हजे फामिलीचे म्हाका थिंगा दुरीग बांद. म्हजे फामिलीक सोर भोंवतणेन तूं सुरक्षीत दवर बापा. तूं हिंगासोर एक दुरीग बांद म्हणून हांव थिंगासोर अशें मागणें करून हांव न्हिदतालो. हांव न्हय तो पळय तें दुर्गा बांदतालो पळय तो म्हजो सर्वेस्पोर म्हज्या फामिलीच्या सोर भोंवतणी तोच तें दुरीग बांदतालो. बरें आसा. जरी तो तुजो सर्वेस्पोर इतलें बरें तो दुरीग बांदता जाल्यार आयज थिंगासोर एर कशी आयली? आमच्यान भितर सरोंक जालें. तुजी ओणोत मोडोंक पडली अशें थिंगासोर कित्याक घडलें? तेन्ना तो म्हणटा, आमच्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां, तामो नासतना तुवें मागणें कोच्चें. तामो नासतना तुवें मागणें कोच्चें. ही आज्ञा आमकां दिल्या. पूण आयज थकलो आनी हांव तसोच न्हिदलो आनी मागणें करूंक ना. त्या पासत त्या दुर्गार आयज एर आयली. त्या पासत तुका भितर येवंक मेवलें. तितून सर्वेस्पराचें कांय चूक ना. हांवें तें मागणें थिंगासोर करूंक ना आनी त्या पासत सोर भोंवतणी थिंगा दुरीग. तें मोडलां तेजें कारण तुका भितर येवंक थिंगासोर मेवलें. मोगाचे भाव भयणांनो, हें बरें एग्जाम्पल आमकां कितें दाखयता तुमी जाणां? आमी दर एका दिसा तामो नासतना मागणें करीत रावचीं. आवय बापायच्या रुपान आमच्या भुरग्यांचे सोर भोंवतणी आमी दुर्गा बांदचीं. आमी सुरक्षीत जिवीत जियेतलीं. केन्ना कसो सैतान भितर सोदतलो पळय तुमकां तें कळचें ना. तुमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत तो भितर सरो तुमी नको. तुमच्या शिरविशेन तो भितर सरो तुमकां खबर रावची ना. तुमी काम करता पळय थिंगासोर कसो सैतान थिंगासोर कोश्ट आनी त्रास हाडटा पळय ते तुमकां थिंगासोर कांय सोजमणी मेळना. आनी असले माराकांत भिरांकूळ दिसांनी आमी तर जियेता जाल्यार आमची सुरक्षा करपाक आमचो सांबाळ करपी, आमकां सोर भोंवतणी आमचे थिंगासोर तो दुरीग बांदपी, आमी खंय वसोंक जाय पळय तो आमच्या सांगाता तो तरी तर आसा जाल्यार कित्याक आमकां मागणें करूंक इतलें अवघड दिसता? आमच्या प्रवासान सर्वेस्पर आमच्या सांगाता ना जाल्यार, आमचे फामिली सांगाता सर्वेस्पर ना जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा तुजें घर तो सर्वेस्पर बांदिना जाल्यार बांदता पळय ते सगळो वावोर निर्फोळ. सर्वेस्पर जे घराक सुरक्षा करिना ते घराक कोण पळय ते सुरक्षा करून ते जागेर रावतात ते सगळे निर्फोळ. ताजो अर्थ कितें? तुज्या आनी म्हज्या जिविताक पळय सुरक्षीत दवरपाक सर्वेस्पराच्याच हातान आसा. हें सोद जाणा जाल्यार तें बरें जावचें. आनी ह्या भाशेन पळय तुजी आनी म्हाजी सुरक्षा करपी तो सर्वेस्पर तेन्ना न्हिदोना थिंगा. असल्या सर्वेस्पराच्या मुखार तूं तुमी मोडिनाय. असले सर्वेस्परा कडेन मागणें करिनासतना ताजो आदार मागिनासतना बेपरवा करून तूं जेताय. तुज्याच हातान तूं सैतानाक थिंगा परवानगी दिताय. कोश्ट आनी वायट तुज्या जिवितांत हाडपाक तें सारकें बरें काय? लोत. तुज्या प्रवासान सुरक्षा आसा काय? ना. तुज्या प्रवासान थिंगा सर्वेस्पराची इच्छा आसा काय? ना. सर्वेस्पराचें हाजीरपण तुज्या सांगाता आसा? ना. आयज म्हजी उतरां आयकता ती मोगाल भाव भयणांनो, तुमी जंय खंय वयता पळय सर्वेस्पर तुवें सांगाता आसल्यार कितलें बरें जावचें. आनी तुमी खंय प्रवास करतना एके सुवातेंतल्यान दुसरे सुवातेर तुमकां वयचें पडटा. तुमचे सर्वीस पासत वसोंक, तुमच्या कामा पासत वसोंक, बिझनसा पासत वसत ओ शिक्षणा पासत आमकां प्रवास करचे पडत. अशें प्रवास करतना सर्वेस्पर आमचें सांगाता आसत जाल्यार कितलें बरें जावचें.
पवित्र सर्वेस्परा बापा पवित्र पुस्तकान प्रवास आसा ते सगळे प्रवास कितें तुवें आमकां शिकोवन दिता. त्या प्रवासान मुखार वयताना अब्राहम तुजेर तो आदारीत रावन तुवें बासायला पळय त्या देसान तो सुरक्षीत पावलो. तुजी खोशी नकळो आसतना, तुजी इच्छा नकळो आसतना, तुजें आजीरपण नकळो आसतना लोत आनी लोताची थिंगासर फामील ती सगळीं शेवटाक बऱ्याच सारके कठीण आनी दीन स्थितीन बापा ती फामील शिपडटा. ताचें कारण तुजे आजीरपणाक मोल दिवंक ना, तुजी खोशी ताणें सोदूंक ना, तुजी काकलूत आनी सुरक्षा ताणें मागोवंक ना. ही एक शिडकावणी. आमी शेडकावणी सोजमोन आमकां हें सगळें बरे भशेन जियोंक हे पवित्र पुस्तकान ह्यो सगळ्यो काणयो बरयल्या. बापा आमी कसलें काम करीत, कसले आमी प्रयत्न करीत, कसले आमी प्रवास करीत, कसली आमी मिनिस्ट्री करीत, तुजो आदार आमी सदां मागोंक, तुजे आजीरपणान आमी मागणें करूंक असलें ओत्मिकाय आमकां सगल्यांक दी. सैतानाची पळय सगळी पळय जी मांडावळ आकांत पळय काबार करच्याक फकत मागण्यान पदवी आसा. तसल्या मागण्याचेर पळय आदारीत रावलो पळय थिंगासर दावीद 12,000 ताजे विरोध येयले आसतनाय मागण्या वरवीं दुस्मानांक ताणें शेणयले. शांतीन जिवीत सारता असले मागण्याचें जिवीत तूं आमकां दी म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.